शेखर भाई कितें जाला हांगासर इश्यू कितें आहा घाटेश्वराकडे इश्यू म्हणजे कितें जाला हांगासर जे हॉल आहा रिटर्निंग हॉल आहा ते दोन कडेन मोडून पडलेले आहा. हे खूब वर्साचें कितें हांगा मेन कितें जाता हे जे यू टर्न आहा घाटेश्वर नगर यू टर्न आहा न्हू हे हांगासर पावसांक चड वेळ पावसांक केन्ना डिझल पडटा ऑयल पडटा तेजेर स्लीप जावन अशे भितरूय पडलेले आहात. फुडें आहा दोन कडेन आहा ते कितें तशेंच हांगासर गार्बेज इश्यू खंयचो तर गांवालो कचरो हाडून हांगासर उडयलेलो आहा कितें हें सामकें डेंजरस जाल्लेलें आहा. म्हाजें रिक्वेस्ट आहा म्हापसा म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन मागीर आमचो कावन्सिलर विराज फडके आनी चीफ ऑफिसर हांच्या कडेन जाता ते बेगीन हे रिटर्निंग हॉल बांदपाचें आनी हांगा एक गाळी मारून घेवपाची जो पर्यंत हांगा अशे पती ओडोंक मेळना तश्यो. इतलो जर डेंजर हो रस्तो आहा जाल्यार रिटर्निंग वॉल अजून बांदूंक ना कित्याक खातीर फाटीं उरले आतां पयलीं बांद जालें हे बसचे सिमेंटाचें कित्याक ते भितर पडटा आतां भितर पडले दोन कडेन ते कितें people are coming and dumping kachra here. रोबिन बाग आयज तुम्ही पयला घाटेश्वराकडे जर लोक कचरो उडयता रिटर्निंग वॉल सारकें ना हाजेर तुमचें म्हणणें कितें आहा? What I want to say is, I'm standing here in Asagaon, this famous road which goes to the college. Chapel is here, Mandir is here, and what have you people done to this place? This is supposed to be a place where people go very often. Temple is there, churches are there, and this wall is broken down here, as you can see. But Shekhar Naik has just spoken, this wall is broken down. Nobody is taking a look at it. Why? Come and do this place. So there are so many spots in Goa. Similarly, we have noticed and we have told the people, come and look at these walls. Small situations going on. I can do it. This is dangerous. People in the night, there are so many tourists. Forget about us. I know this road. I know this turn. I will come full swing in the night. I'll come full swing in the night because I know this turn. I know everything over here. But what happens if nobody knows? Especially tourists. They will go down, hit the car over here. But the wall is already broken, so they are going down the garbage. Okay, so why is this thing happening? This wall has to be done first of all, and people also have to realize, I'm not blaming the authorities also, people also have to understand that this is not a garbage dumping ground. As you can see here. So we also as citizens should take care of all these things, because for me, what goes down, down. No, what goes down has to come up. The first thing what has to happen, this wall has to come back, up, and this garbage has to go and get cleared. Thank you very much. God bless you for watching. कोण बाब तुम्ही म्हापशेचे नागरिक म्हापसा स्थानिक तुम्ही सदांच ह्या वाठारांत भोंवतात हां इतली वर्सां तुम्ही हो कचरो पळयता इतली वर्सां डेंजरस रोड पळयता रिटर्निंग वॉल सारकें ना हाजेर तुमचें मत कितें आहा? तुमकां खरें सांगचें म्हटल्यार हे जे रिटर्निंग हॉलीचे जे आसा आनी जे पसळ्ळेले आसा दोन कडेन हे आमी खूब वर्साच्यान पळयता पण खंयचेच कोणाचेच ऑथॉरिटीचे हांगासर लक्ष पावूंक ना. हे कित्याक लक्ष पावूंक ना हे आमी कांय सांगूंक शकना. आनी हेच्या पयलीं खूब वर्सां पयलीं हांगासर अशी बस सुद्दां हांगा टर्न मारून बस सुद्दां भितर पडलेली आसा. आनी रिटर्निंग वॉल पडल्या कारणान हांगासर कितें जाता ते आसगांव अंजुना जावं खोर्ले ह्या सायडीचे लोक जे वयता ते हांगासर गार्बेज उडयता आनी ती सगळी हांगा डंप जाल्लेली आसा. आनी हांगा अक्षरशः दुर्गंधी घाण पसरलेली आसा. हे घाणीक कित्याक हे जालें तर हे रिटर्निंग वॉल मोडला म्हणून हे प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा. तेन्ना आमी म्युनिसिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट करुया जावं ह्या वाठारांतलो जो कोण कावन्सिलर
जो फडके बाब आसा तांकां आमी रिक्वेस्ट करुया की रिटर्निंग वॉल बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी बांदची इतलें आमी सांगूंक शकता. नाजाल्यार हे गार्बेज प्रश्न आनी हो हांगातलो ह्यो दुर्गंधीचो प्रश्न हो मिटपाचो ना. देव बरें जावं. इतले अपघात जर घाटेश्वर रस्त्यार जाता आणि इतलं प्रशासन हेचेर एक्शन अजून मेरेन कित्याक घेवंक ना? हेचें फाटलें कारण कितें आसूं शकता? पॉलिटिकल कितें इश्यू आसूं शकता? कोणाचो दबाव आहा हेचेर अशें दिसता तुमकां? ना आमकां तशें दिसना दबाव कोणाचो आसतना. कित्याक सांग, हे रिटर्निंग वॉल जावं हे गार्बेजीचे प्रश्न सॉल्व करप हे खरें पळोवंक गेल्यार नागरिकां खातीर बरो प्रश्न आसा. दुर्लक्ष कित्याक केलो अशें म्हणटा? दुर्लक्ष केलें अशें कित्याक म्हणटा तर खंय तरी तेंच्या नदरे आड हे येवंक नासतलें, नदरेक येवंक नासतलें म्हणून हो दुर्लक्ष जाला आसतलो. खंय तरी ह्या वाठारांतले हे लोक रावता आनी कावन्सिलर जेन्ना निवडून हाडटा तेन्ना त्या लोकांचो एक हें आसता, हेतू आसता की आपल्या वाठारांत खंय तरी क्लीन आसचें, वाठारांत कितें मोडलां जावं दडलां कितें आसा न्हू तें कावन्सिलराच्या नदरेक हाडून दिवचें. तेन्ना ह्या वाठारांतले लोक जे आसा तेंच्यांनी ते नदरेक हाडून दिवंक नासतले कावन्सिलराच्या, पयलींच्या जावं आतांच्या कावन्सिलराक. खंय तरी आमी फुडें सरले आनी हें आतां लोकांक आमी दाखोवन दिता. तेन्ना आमची रिक्वेस्ट आहा की म्युन्सिपाल्टी जावं ते कावन्सिलराक की हे बेगीनच्या बेगीन करून दिवचें. जेन्ना नागरीक जेन्ना प्रशासनाक सांगतात तेन्नाच जागे जातात अशें म्हणटा? ना तसो प्रश्न आमचो ना. तशें जागे जाता अशें म्हणिना, पण खंय तरी कावन्सिलर बीन आसा तेंच्यांनी लक्ष घालपाक जाय. खंय तरी तेंचें लक्ष पावनासतलें अशें म्हणूंक शकता आमी. कोणाक आमी ब्लेम करुया नाका. फक्त कितें सांग पळया, हे जे लोक जे गार्बेज हांगा उडयता ते फक्त ही वॉल ना, रिटर्निंग वॉल ना म्हणून गार्बेज उडयता असो एक सांगपाचो तुमकां मुख्य विशय आसा.